मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर 24 वोळ 42-51. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो ते तुमी नकळो देखून जागृत रावात. हे मात मनान दवरात. कोणूय गोरकार रातीच्या खंयच्या पारार चोर येतलो म्हूण जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलोल्यांक वखदां जेवण दिवंक दोनी विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक आपल्या घराब्याचेर अधिकार दिता. असलोच चाकोर कोण जायत. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सोगले आपले दौलतीचेर अधिकार दितलो. पूण बास्कोळ चाकोर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावनासलोल्या दिसा आनी तो नकळो आसलोले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका कडक शिक्षा दितलो आनी ताची गोत दोंगयां सारकी जायशी करतलो. तुय सोगली रुदोन करून आनी दान करकोरावन आसतली. सर्वेस्वराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.